सरकारान वेस्टर्न इंडिया कंपनी कायमची बंद करून कामगारांक कामाचेर येवचे न्हय म्हण दिल्ली नोटीस पुरायपणान खोटी असून ती आमकां लागू पडना। निमण्या क्षणा मेरेन आमी कामगारां विरुद्ध चालू आशिल्ल्या कट कारस्थाना विरोधात लढो दितले आनी तातूंत आमी यशस्वी जातले असो निर्धार कामगार नेते ॲडव्होकेट अजित सिंग राणे हांणी व्यक्त केला। आरडेक्स को खातीर वास्कोच्यान जॉन डी सिल्वा। मेंटेनन्स जी आमी आतापर्यंत शांतता आमी वास्कोकारांक दिल्ली आसा, ह्या कंपनीन दिल्ली आसा, ही शांतता अशाच पद्दतीन राखपाक जाय। हो मेसेज जो आसा, हो संदेश आसा कन्वे करपाक हांव हांगासर येयल्लो। येवपाचें कारण म्हणजे कंपनी मॅनेजमेंटान एक अत्यंत धांदंद खोट्या मेसेज आसली, खोटाडी एक नोटीस लोकल न्यूज पेपरान हांगासर पब्लीश केल्ली आसा आनी ताका लागून कामगारां भितर चलबिचल जाल्ली, ती जावपाक जायना आणि त्याचे जे आसा पळय परिणाम कसले वाईट घटनेन घडूंक जायना म्हणून ते अवॉइड करच्यासाठी आणि त्या नोटिसीचो जो सारांश आसा तो सांगपाक हांगासर येयल्लो आसा। आमचो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन म्हणून आमी ठरयल्लें आसा, कम वॉट मे, खंयच्याय परिस्थितीन जरी कंपनी मॅनेजमेंटान आमकां सांगलेलें आसा की तुमी एस्टॅब्लिशमेंट हे सोडा, जाल्यार आमी वी आर नॉट गोईंग टू लीव इट अनलेस देर इज अ वी कॅन लीव इट ओनली सब्जेक्ट टू द इंटरवेन्शन ऑफ अ कोर्ट ज्युडिशरी। जोपर्यंत सारखे ज्युडिशियल आमकां प्रॉपर ऑर्डर मेळना तोपर्यंत आमी सोडचे ना आणि त्याच बरोबर आमकां जोपर्यंत आमचो न्याय हांगासर केलो वयना, एक तर आमकां सॅलरी आमची पे करपाक जाय आणि कंपनी जे आसा ते स्टार्ट करपाक जाय, ही आमची मागणी आदी पासून आसा। ही कंपनी ही स्टार्ट करपाक जाय आणि सॅलरी आमची आमकां पे करपाक जाय आणि समज ते जर करप शक्य ना जाल्यार कायद्याच्या नुसार आमी जे प्रोपोजल्स दिल्ले आसा, इन व्यू ऑफ दॅट प्रोपोजल सब्जेक्ट टू द नेगोशिएशन हियर एंड देर a good settlement will be done and then we are willing to leave the establishment.